फामाद इतिहासकार दोतोर तिओतन डिसोजा अंतरलो संसाराक पिरायेच्या 72व्या वर्सा पोर्तुगालच्या लिस्बन शारात आयले मरण. मरणाचे खबरेन हल्ली गोंयकारांची काळजा. क्लॉड आल्वारिसान स्वीकारले निलेश काब्रालाचे आव्हान. गोंय सरकाराचे मायनिंग कॉर्पोरेशनाचो अध्यक्ष जावपाची क्लॉडाची तयारी. म्हणटा खणी करून दाखयता परतून सुरू. कोळसो प्रदूषणाच्या विरोधात वाश्कोकारांचो मूक मोर्चा. समाज वावुरपी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने दिलो लोकांक तेंको. जवानांच्या मरणान देश दुःखात असताना कसले करतात सनबन. हिंदू जनजागृती समितीने विचारला सरकाराक जाप. येवकार हांव जवाहर बर्वे. पळयत खबरो विस्तारान. गोवा फाउंडेशनाचो संचालक डॉक्टर क्लॉड आल्वारिसान भाजपाचो मंत्री निलेश काब्रालाचे आव्हान स्वीकारला. गोंय सरकाराच्या मायनिंग कॉर्पोरेशनाचे अध्यक्षपद स्वीकारून गोंयच्यो खणी परतून सुरू करपाचे हे आव्हान. पण खण अवलंबित म्हणतात गोंयच्या उण्या दर्जाच्या खनिजाक मार्केट ना. खणी खातीर आयिल्ल्या संकटाचेर कितें उपाय ह्या विशयाचेर गोवा 365च्या रणमाले कार्यावळीत खडाजंगी चर्चा जाली. गोवा फाउंडेशनाचो डॉक्टर क्लॉड आल्वारिस, भाजपाचो मंत्री निलेश काब्राल आणि गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटाचो अध्यक्ष पुती गांवकार हांचे मदीं चर्चेचें रण जालें. पळयात ही उमळशीक वाडोवपी चर्चा. म्हाका सांग, कॉर्पोरेशन ते करूं शकता. आता कॉर्पोरेशनाचो चेअरमॅन क्लाउड केलो जाल्यार हांव गव्हर्मेंट म्हणून म्हणटा ताका कॉर्पोरेशन चेअरमॅन करया, ताका करूं. आनी आमचे जे गव्हर्मेंटाचे एम्प्लॉय आमचे प्रायव्हेट 60,000 पुतुबा बॉम्ब आसता ते सगळ्या ताका करूं. हांव जाल्यार गव्हर्मेंटाक रेजिस्ट्रेशन घालता फुडल्या असेंब्लीन की क्लाउड आल्वारिसाक चेअरमॅन करया आनी ताका कॉर्पोरेशन चलोवपाक दिवया. You want to make me chairman of a corporation? Make me chairman. I don't run away from any challenge. There is no difficulty whatsoever. काय प्रॉब्लेम ना. पण सरकार करतलो की ना म्हाका कांय सांगूंक जायना. I don't want even a salary. You give me a salary of 1 rupee. I will put the system into order. Anyway, he has taken up your challenge. No. He is ready to become the chairman of the corporation. Now it is up to you to decide. So as a chairman, we are taking your interview here. You tell me if you are made chairman today, how long will you take to start mining? I would have started it last year. You forget that, sir. Now you I would have started. No. He is saying. I would have started. So fast. मुझे fast करता. He is saying. मुझे 1 महीना विदा जाता. Basically, he is saying as fast as possible. As far as even till today, there are 90 lakh tons of ore all over in the leases, outside the leases, many of them confiscated by government. For 1 year, why were these lakhs of tons of ore not lifted? सांगता पळय न्हय, आज तुजे कडेन 4 मिलियन टन ऑलरेडी ऑक्शन केला, तो लिफ्ट करपाक तुजे कडेन जायना मरे सायबा. आणि तू हे 90 मिलियन आणि 90 लॅक्स किती सांगता पळय तो खंय व्हरून घालतलो? 9 million tons. हय 9 खंय व्हरून घालतलो तू? That is good. मार्केट ना न्ही, मार्केटच ना. गोंयच्यो खणी सुरू करपाच्या बाबतीत उपाय सोदून काडपाची गरज आसा अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणिल्लें. ते फाटभुंयेर खणी सुरू करपाच्या विशयाचेर तिनय फुडाऱ्यांनी कांय उपाय सुचयल्यात. कसले ते उपाय पळयात हें बातमी सत्र सोंपल्या उपरांत. ही पुराय चर्चा तुमकां goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर तशेंच यूट्यूब चॅनलाचेर पळोवपाक मेळटली वा डावनलोड करात आमचो ॲप. गोवा 365 ब्युरो पणजी. फामाद इतिहासकार दोतोर तिओतन डिसोजा संवसाराक अंतरलो. गोंयाचेर काळजा सावन मोग करपी तिओतन डिसोजाक पिरायेच्या 72व्या वर्सा पोर्तुगालच्या लिस्बन शारात मरण आयलें. 18 फेब्रुवारीक ताणें वाडदीस मनयल्लो. ताच्या मरणाची खबर पातळ्या उपरांत जायत्या जाणांक धपको बसलो. तिओतीन डिसोजाचो जल्म बार्देसांतल्या मोयरा गांवांत जालो. पूण 1995 सावन पोर्तुगालच्या लिस्बन शारात ताणें राबितो केल्लो. परवरीच्या झेवियर सेंटर ऑफ हिस्टॉरिकल रिसर्च हे संस्थेचो तो संस्थापक संचालक आशिल्लो. मध्ययुगीन गोंय समाजीक अर्थीक इतिहास ह्या विशयाचेर ताणें PhD केल्ली. पोर्तुगाल आनी गोंया मदलो दुओ म्हण तिओतीन डिसोजा कडेन पळयतात. इतिहासावेले साबार संशोधन ग्रंथ ताणें बरयल्यात. गोवा टू मी हें गोंयच्यो यादी सांगपी पुस्तक लोकांचे अजूनय यादीत आसा. केपें महाविद्यालयाची प्राध्यापक, इतिहास विभाग मुखेली सुशीला मेंडिस कुतिनो, आदली शिक्षण संचालक सेल्सा पिंटो आनी फामाद इतिहासकार फातिमा ग्रेसिया ह्या तिगांचे PhDक तिओतीन डिसोजान मार्गदर्शन केल्लें. सुशीला मेंडिस कुतिनोन ताका आर्गां ओपल्यात. A lot of people from my generation
leaned on his shoulders, and he supported us during our days of our PhD, during our days of our research, and he gave us good inputs. In fact, our very existence in research came as a direct link from his motivation. Dr. Teotonio never took popular stands. His stands are well known in the public domain against revolts, etc. The perspectives that other historians gave to a history topic, he looked at it differently. If I'm a hardcore historian today, I owe it entirely to him. Initially, I wanted to work on the Goan diaspora, but he pushed me into economic history, and my aversion that I had for economics, he converted it into an obsession. The Xavier Center of Historical Research are all his children, along with others, of course. The Xavier Center of Historical Research was his brainchild, which he nurtured like a plant with love and care. He had an eye for good books, and whenever he saw them, in a collection, he tried to pick them up for the Xavier Library, which he enriched with a very large collection of books. He was a great visionary. He was a visionary historian who organized many seminars, local and international, which brought together experts and great historians from all over the world. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब आणि मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. देशाच्या नौदळ आणि तटरक्षक दळाच्यो गरजो पुराय कराच, पूण ते भायर भायल्या देशांकूय आपली संरक्षण उत्पादनां विकपा खातीर फुडाकार घेयात. संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामनान संरक्षण क्षेत्रांतल्या खाजगी आणि सरकारी कंपन्यांक उलो मारला. ऑफशोर पेट्रोल बोटींच्या उक्तावण सुवाळ्यात सीतारामन उलयताली. संरक्षण उत्पादन निर्यातीच्या बाबतीत भारत जागतिक केंद्र जावपाक जाय हे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे सपन आशिल्ल्याचे संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामनान सांगले. गोंय शिपयार्डा कडेन निश्चितच निर्यातीची क्षमता आसा अशें मंत्री निर्मला सीतारामनान म्हळां. पळयात ती कितें म्हणटा ती. Is not just to make in India for Indian market but also to export. Prime Minister's call for Make in India is also because he wants to see India, and you are proving it absolutely possible. He wants to see India as a manufacturing hub for defense products, not just for giving our Indian armed forces but also to be able to export from here. And I can't see a better shipyard to do that as a pioneer than any other than Goa Shipyard. On behalf of Goa Shipyard itself and also of all other shipyards in India, their capacity and so on, be the leader, come out, tell us what we have to do from the ministry. With such a wonderful backing, with such a wonderful cooperative environment which prevails in Goa Shipyard, shouldn't you come out now with a plan to say, all right, we'll take care of everything in time for the requirement of Coast Guard, for the requirement of Navy, but we'll work towards moving up. Our capacities are this, we can sell it so and so. Come with a scheme, I'll be fully with you, and I'm sure we'll be able to achieve together this kind of a perspective planning, a futuristic vision for the shipyard. I want not just Goa Shipyard, but also every public sector unit, defense public sector undertakings, to look at themselves as manufacturers of international class, not just depend on your captive market, which is the defense forces or the Navy or the Coast Guard, but look at the world as the market which you can reach out to. Many of the Southeast Asian countries have really requested and shown interest in wanting to purchase from India what otherwise they would have gone for a Western producer. Because today you compete and you've proven yourselves, and that is why. The OPB GSL project is another milestone in such march
to formidable Coast Guard. Over the years, we have come a long way from importing vessels to indigenously building a state-of-art ship. It is therefore extremely heartening to see a fine product of the indigenous industry realized through years of hard work, perseverance, and diligence. Make in India campaign of the government. This will be the biggest project in the 60 years of history of GSL, and it will come with its own challenges. But we assure that GSL stands ready to meet all challenges and to ensure that we deliver the vessels as per schedule and up to the satisfaction of the Indian Navy and the government. 05 CG OPV प्रकल्पांतर्गत 5 ऑफशोर पेट्रोल बोटी बांधपाच्यो आसात. तातूंतली गोवा शिपयार्डात बांधणी जाल्ली पहिली बोट संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामनान तटरक्षक दळाचे सुवादीन केली. बिरेस्तारा वास्को हो सुवाळो जालो. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. एमपीटी वेल्यान जावपी कोळशाची हाताळणी बंद करपाची मागणी दिसान दीस वाडत आसा. वास्को शारात जातल्या कोळशाचे प्रदूषणा आड मुरगांवांतल्या नागरिकांच्या एका गटान बिरेस्तारा मूक मोर्चा काडलो. हे रॅलीक समाज वावुरपी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसीने आपलो तेंको दिला. कोळशाचे प्रदूषण आड रॅली काडपा खातीर मुरगांवचे नागरीक वास्कोच्या दामोदर देवळा कडेन एकठांय आयिल्ले. संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन गोंया आयिल्ल्यान रॅली काडपा खातीर तांकां दिल्ली परवानगी फाटी घेतिल्ली. अशें आसूनय नागरिकांनी शांततायेन रॅली काडली. ट्रान्सपोर्ट वाले कितें सांगता, ट्रक वाले की तांकां पोल्युशन जायना. अरे तुम्ही ट्रान्सपोर्ट वाले सोड्यार रावता, तुम्ही मोर्मुगांव रावता, तुम्ही रावता खंय? तुमकां थंय पोल्युशन कसो जातलो? जे कोणाची बिझनस चलता हे पोर्टात तांकां पोल्युशन जायना. अख्खे सोड्यार पोल्युशन जाता, अख्खे मोर्मुगांव पोल्युशन जाता. खंयचे हे जे कोण बिझनस आसा तांकांच पोल्युशन जायना. आयज जो प्रेशरायज केलो आमकां ही रॅली खंय तरी ही सायलेंट मार्च जी आमी काडपाची आसली ती स्टॉप करपाक लागून खुबसो प्रयत्न केलो. आयज काल रातोरात तेंच्यांनी आमचे परमिशन आसलेले ते आमचे तेंच्यांनी रिवोक केले आनी आमचे परमिशन कॅन्सल केले. आनी आयज सकाळी जेन्ना आमी रॅली स्टार्ट करपाची आसलेली 10:30 तेन्ना हाडून म्हाका ती ऑर्डर दिला की आमी कॅन्सल केला म्हणून. बट आयज खंय तरी आमचे सगळे मुरगांवचे सिटीजन एकठांय येयलेले आसा आनी ते कसल्याच प्रेशराचेर ना पावता. आयज सगळे जाण हजरांनी आयज भायर सरलेले आसा आनी हे जे सायलेंट मार्च आसलो आयज एक बरो सक्सेस करून दाखयलेलो आसा. हे कोल पोल्युशनाचेर आयज आमी एकठांय जाल्या पुरो जालें तें जालें. आयज म्हूण ह्या लोकांचे मागणे, लोकांचे भावना, लोकांचे हे आयज रस्त्यार चलोन येयल्या ते पूण इल्लें तकलेन घ्या आनी कोल पोल्युशन जाता तें बंद करा. कारण पोल्युशन बोर्ड जेन्ना सांगता की हांगसर एअर पोल्युशन खूब लेवलाचेर पावल्लें आसा, त्या खातीर ह्या कॉजाक आमी सपोर्ट दिवपाक आयज हांगा आयिल्लो आसा. तुमी एमपीटी कितें बिझनस करता तांकां आमचो ओपोज ना, पूण ते करता आसतना वास्कोचे जे नागरीक आसा, लोक आसात तांकां त्रास जावपाक ना. त्यांची हेल्थ इज अ प्रायोरिटी. वी आर नॉट अगेन्स्ट एमपीटी डुईंग बिझनस हियर, बट वी आर अगेन्स्ट एनी हेल्थ हॅझर्ड दॅट इज कॉजिंग ड्यू टू द बॅड हँडलिंग ऑफ ऑर बॅड मटेरियल्स. अँड गोवा पोल्युशन बोर्ड has already ordered for the closure, so they also should keep a watch on this pollution. आज सुमार 500-700 लोक रस्त्यार देवला. मुरमुगांवचो लोक, ह्या वाठारांतले लोक कित्याक सांगपाक मिलिंद बाबाक, सांगपाक बीजेपी सरकाराक की आमच्या नोजू हे कोल घेवपाक. हो कोल पोल्युशन इतलो जाला की आमच्या कुजनात, आमच्या घरात, आमच्या भुरग्यांक, आमच्या जाणटेल्यांक, आमच्या बायलांक हे तांच्या हेल्थाक हेजर्ड जावपाक लागला. आणि हे हांगा हे सगळे पॉलिटिकली मोटिवेटेड जाल्ले आसा. हे पॉलिटिकली मोटिवेटेड करून आमकां आयज डिनाय केले परमिशन. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. 26 फेब्रुवारीक घोशीत केल्लो बंद जातलोच गोवन पीपल मायनिंग फ्रंटान अशें म्हटलां. पावणेक काडून सरकाराक गोंयच्यो खणी थारावीक कंपन्यांकच दिवपाच्यो आसात असोय तांचो आरोप. फ्रंट म्हणटा खणी परतून सुरू करूं येतात, ते सुरू जावचे म्हण सरकारान कसलीच पावलां कित्याक उबारली नात अशें सर्वोच्च न्यायालयान आपल्या निवाड्यात स्पश्टपणान म्हणिल्ल्याचें फ्रंट सांगता. गोंयच्यो खणी बंद पडिल्ल्यान खण वाठारांनी जायत्यो गैरसोयी तयार जाल्यात. जायत्या लोकांचे संसार उबंतर पडल्यात. ताचो निशेध करपा खातीर गोवन पीपल्स मायनिंग फ्रंटान बंदाचो उलो मारला. खणी बंद पडिल्ल्यान कितल्याशाच लोकांचे जिणेचेर ताचो परिणाम जाला.
तशेंच लोकसभा वेंचणुकेंत हे लोक कितें करपाक शकतात हें दाखोवन दिवपा खातीर हो बंद घडोवन हाडपाचें थारायलां अशें पुती सांगता. जजमेंटांतच जे जजमेंट आसा तातूंतच उपाय दिल्ले आसात कशें करपाचें कशें वचपाचें. फक्त गरज आसा ती सरकारान स्टेप घेवपाची, डिसिजन घेवपाचें आनी इम्प्लिमेंट करपाचें. जर तुमी कितें म्हणटा तें कांयच न्हू करून दाखयता कारण अशें आसा तातूंत. म्हाजो जाल्यार पयलीं पासून आरोप आसा, डे 1 पासून ह्यो खाणी कोणाक तरी एकट्या कोणाक दिवपाच्यो आसात. म्हणजे लोक आमचे जे आसात त्रासून बेजारून सोडून वचपाक जाय आनी मागीर हांकां ऑक्शन करून त्यो बायनी कोणा तरी लाटपाच्यो आसा. हो उद्देश आसा. नाजाल्यार आजचें डिसिजन आसा, इवन तुमी कितें करता, कॉर्पोरेशन करता, ऑक्शन करता जाल्यार तेन्नाच करा मरे. हे 1 वर्स कित्याक काडलें? गोवा दमन एंड दीव मायनिंग एबॉल्युशन कन्सेशन एक्ट 1987 जी आसा ती गोंया पुरतीच आसा. ती बाकीची खंय ना. गोवा दमन एंड दीव तिका पुरतीच आसा, बाकीच्या स्टेटीक लागना. आनी आमी तुमकां जे एमेंड करपाक सांगता ते हे सांगतात MRD एक्ट सांगना. हो जितलोच आमचो इश्यू आसा. बॉम्बे हायकोर्टान क्लियर केल्लें आसा. बॉम्बे हायकोर्टान क्लियर सांगलेलें आसा की गोवा दमन एंड दीव मायनिंग कन्सेशन एबॉल्युशन एक्ट जो आसा तो प्रॉस्पेक्टिव्ह आसा फ्रॉम 1987. ह्या सरकारान 1961 पासून धरला म्हणून आमचो प्रॉब्लेम आसा. सावड्डेच्यान आमचो खबराकार प्रहर सावड्डेकार. दर्यावेळ वेवस्थापन धोरणात बदल करपी अधिसुचोवणी रद्द करात. गोंयच्या रापणकारांच्या एकवटान मागला. हो कायदो परत चालीक लायतले काय कितें हे विशीं तांकां दुबाव आसा. हाचे आदीं 37 खेपे CRZ अधिसुचोवणी लागू केल्या अशें गोंयच्या रापणकारांच्या एकवटाचो सरचिटणीस ऑलान्सियो सिमोइश म्हणटा. हे विशीं चर्चा करपा खातीर ह्या म्हयन्याची 23 तारखेर मडगांवच्या लोहिया मैदानाचेर बसका घेतले. आयज सरकार जो आसा हो नोटिफिकेशन लागचो ना म्हूण लोकांक फटयता. हे पळय न्यू क्लॉज पळय तेंच्यांनी घातला सेक्शन 2.3.2 जे आसा ते म्हणटा की 2161 पर स्क्वेअर किलोमीटर पॉप्युलेशन मायज आसा जाल्यार एंटीसेट 50 मीटर जातलो आनी कोमी आसा जाल्यार 20 मीटर जातलो, 50 मीटर जातलो. आमी मागता, आमी सांगता सरकाराक तुमी कित्याक आमकां फटयता म्हणून. हो नोटिफिकेशन ताबडतोब फाटीं घेवचें आनी सगळे गोंयच्या लोकांक मागता की 23 तारखेर लोहिया मैदानाचेर ह्या मिटिंगेक हाजीर जावचें. हांव सरकाराचे दोळे उगडूंक मागता. ह्या रेनी सिजनाक 15 मिटर तो दर्यो भितर येयल्लो आनी फुडें कितलो भितर येत तें सांगूंक जायना. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. दिवचलच्या भतग्राम महोत्सवाक आरंभ जाला. दिवचल बोड्डेच्या शेटये पार्कात 3 दीस चलतल्या महोत्सवात वेगवेगळ्या कार्यावळींचो आस्वाद घेवपाची संद मेळटली. दिवचलचे नाव राज्य, राष्ट्र आनी संवसारीक पावंड्यार व्हरून पावोवपी दिवचलकाराक भतग्राम पुरस्कार भेटोवन ताचो भोवमान करतात. अनुभवमान ज्येष्ठ पत्रकार सुरेश वाळवेक फावो जालो. भतग्राम महोत्सव म्हटल्यार सृजनशीलतेचो आविष्कार. भतग्राम महोत्सव म्हटल्यार दिवचलकारांचे उमेदीचो उत्सव. वेगवेगळ्या मळांचेर चमकतल्या प्रतिभावान दिवचलकारांक ह्या महोत्सवात आपली कला आनी कळाशी दाखोवपाची संद मेळटा. ह्या आनंद सुवाळ्याचे उक्तावण दिवचलचो आदलो आमदार नरेश सावळ, मंत्री गोविंद गावडे, थळाव आमदार राजेश पाटणेकार, डॉक्टर नंदकुमार कामत, नरेश कडकडे आनी हेर मानेस्तांचे हाजेरीत जालो. तो जे आपण काय मन लावून जे काही करतो आणि आपल्याला नवीन काहीतरी करायचं आहे आणि हे करायचं जर कुठून जर असलं तर अशा तऱ्हेच्या कार्यक्रमातून अशा तऱ्हेच्या महोत्सवातून आपण प्रत्येकाला आणि प्रत्येक एक आपण काहीतरी नवं देणार असं जोपर्यंत प्रत्येक कलाकाराच्या मनामध्ये येत नाही तोपर्यंत प्रत्येक भतग्राम महोत्सव फुलत जाणार नाही. आणि प्रत्येक कलाकारांनी ज्या इथं आपलं जीव तोडून आपला वेळ दिलेला आहे त्या सर्व कलाकारांना मी कलाकार म्हणून मुजरा करतोय, मानाचा सलाम करतो. एक निरीक्षक गोव्यातील बदलांचा मुक्तीनंतरच्या आणि वेगवेगळ्या क्षेत्रात काम करून इजोलीत सुद्धा मोर्चे निदर्शनं करून विद्यार्थी चळवळीमध्ये अनेक वेळा इथे छत्रपती शिवाजी मैदानावर अनेक प्रसंगी जाहीर सभांना संबोधित करून मी जेव्हा आज मागे वळून बघतो तेव्हा माझ्या लक्षामध्ये येतं की हे आज ज्याला आपण नागरीकरण म्हणतो गोव्याचं त्या सक्षम नागरीकरणाच्या दृष्टीने या भागात होणारे प्रयत्न
फार कौतुकास्पद आहेत. डॉक्टर नंदकुमार कामत, गोविंद गावडे, राजेश पाटणेकर हांचे हस्तुकी वेगवेगळ्या मळावेल्या मानेस्तांचो भोवमान जालो. पळयात. ज्येष्ठ पत्रकार सुरेश वाळवेक भतग्राम भूषण पुरस्कार भेटोवन मंत्री गोविंद गावडेन ताचो भोवमान केलो. दिवचलच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकर. सनबर्न पार्टेक दिल्ली परवानगी फाटी घेयात हिंदू जनजागृती समितीन मागला. समितीन हे विशींचे एक निवेदन उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्याक भेटयला. पुलवामा हल्ल्यांत 44 सैनिकांक वीरमरण आयिल्लें. हे घटनेन देशभर दुख्खाची सया पातळ्ळ्या आनी अशें आसूनय सनबर्न सारकिल्ले पार्टेक परवानगी दिवप बरोबर न्हय अशें हिंदू जनजागृती समितीचो दक्षिण गोंय समन्वयक सत्यविजय नायक म्हणटा. गोव्याचे मुख्यमंत्री यांनी स्वतः संरक्षण मंत्री पद भूषवलेलं आहे. त्यांना सैनिकांची भावना किंवा सैनिक ज्या पद्धतीने आज त्या ठिकाणी आमचं सगळ्यांचं देशवासियांचं रक्षण करत आहेत, कोणत्या स्तरावर जाऊन कोणत्या स्थितीमध्ये आज ते आमचं रक्षण करतात हे त्यांनी अत्यंत जवळून पाहिलेलं आहे. मात्र असं सगळं असताना गोव्यामध्ये आज जे देशभरामध्ये शोकाकुल वातावरण आहे, अशा परिस्थितीमध्ये अशा प्रकारच्या नाचगाण्यांच्या फेस्टिवलला आयोजन केलं जातं आणि त्याला परवानगी दिली जाते. मग एक प्रकारे आम्हाला वाटतं की देशातील सैनिकांच्या जखमांवर, सैनिकांच्या कुटुंबियांच्या जखमांवर मीठ चोळण्यासारखंच आहे. पाकिस्तानला आज धडा शिकवा, त्यांच्यावर कठोर कारवाई करा अशा प्रकारची मागणी होते. मात्र सरकार आज अशा प्रकारच्या नाचगाण्यांच्या कार्यक्रमांचं आयोजन करतो. यातून लक्षात येतं की सरकार किती गंभीर आहे. त्यामुळे आज या माध्यमातून आमची मागणी आहे की सरकारने याची त्वरित दखल घ्यावी, लोकांच्या जनतेच्या भावना लक्षात घ्याव्या आणि हा जो सनबर्न फेस्टिवल त्या ठिकाणी ज्याला जी परवानगी दिलेली आहे तर ती परवानगी निरस्त करावी. आणि गोव्याची ही काही मुळी संस्कृती नाही. गोव्याची संस्कृती ही मंदिरांची संस्कृती आहे. आज गोव्यामध्ये मोठमोठी मंदिरं आहेत, तर त्या माध्यमातून गोव्याचा प्रचार किंवा गोव्याची संस्कृतीचा प्रचार व्हायला पाहिजे. परंतु आज गोव्याची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जी काही ओळख केलेली आहे, तर गोव्यामध्ये आज जो काही अनधिकृत व्यवसाय आहेत किंवा मग तो दारू वेश्या व्यवसाय या माध्यमातून जो सगळा प्रचार सुरू आहे, तर ती चुकीची गोव्याची ओळख या माध्यमातून पसरवली जाते असं आम्हाला वाटतं. त्यामुळे सरकारने याची त्वरित दखल घ्यावी अशी या माध्यमातून आमची मागणी आहे. पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत. घरकाम करपी बायलेन सुमार 8.5 लाखांचे भांगराची वस्ती चोरिल्ल्यान फातोड्डे पुलिशेन सावित्री जल्मी हे बायलेक अटक केल्या. कुट्टरे रावपी ही बायल एका फ्लॅटात कामाक आशिल्ली. चोरयेक गेल्ल्यो भांगराची वस्ती पुलिशेन बायलेकडल्यान ताब्यात घेतल्यो. Yesterday, that is on 20th to 2019, Srimati Smita Brijesh Prabhu, resident of Chogle College, Gogar, Margaon, Goa, lodged a complaint to the effect that cash and gold worth rupees 9,90,000 are missing from her flat, and she suspects the involvement of her maid, Srimati Savitri Devi, resident of Purthurim. The maid was detained, and during interrogation, she admitted to the commission of the offence. Gold worth rupees 8,50,000 has been recovered from her instance, and arrangements are kept to interrogate the accused at the length to recover the remaining part of the cash and jewelry. The accused has been remanded to 2 days police custody. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.